सगळीं उबी रावया. Jesu आमचो सोडवणार येतलो केन्ना गोंयच्या दाठार. जेजू आमचो सोडवणार येतलो केन्ना गोंयच्या दाठार. आमचे ओसोक सोयमूच काडपाक देवा मोहिमेक ते उबारपाक सदांच आमकां पातकाक मोरून नवे जिणेची होड कोरपाक. जेजू आमचो सोडवणार येतलो केन्ना गोंयच्या दाठार. जेजू आमचो सोडवणार येतलो केन्ना गोंयच्या दाठार. नव्यान सोडूंक तुटून गेले आमचे संबंद देवा कोडले. आमकां करूंक देवा बुडकी फावो करूंक आयजू सोरकी. जेजू आमचो सोडवणार येतलो केन्ना गोंयच्या दाठार. जेजू आमचो सोडवणार येतलो केन्ना गोंयच्या दाठार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावां भयणांनो, देवाचो मोग आमच्या तांय सासनाक तोखता तसलो. पातोक आमकां जेजू बऱ्या गवळ्याच्या हिंडातावन पयस काडटा. पूण जेजू आमचे सोदीक येता आनी नव्यान आपल्या हिंडांत आमकां एकठायता. आयच्या मिसा बलिदानाचो विशय देव आमकां सोदूंक येता. पातक सोडून ताका मेळुया. ह्या मिसा बलिदानांत भाग घेतना देवाची दया कोणवळाय आनी मोवाळाय वळखून घेवन आमचें पातक सोडूंक आनी ताचे सरशीं पोत्तून येवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. भावां भयणांनो, आतां सुरवाचे उताने आमी आयकलां देव आमकां सोदूंक येता म्हूण. दुआबरेट देव आमकां सोद देखून आपल्या पुताक ताणें संवसारान धाडलो आनी पूत बरो गवडी जेजू आमकां ही बापाची खबर दिवंक संवसारांत तो आपल्या शिसांक तयार केले आनी पळय शिसांनी उपरांत दुसऱ्यांक तयार करून ही बरी खबर संवसाराक सगळ्या संवसार वसात म्हजी बरी खबर परगटात. आनी आमकां व्हडलें भाग मेळ्ळें. भातून फर्स्ट शावेर एक बरो गवडी जावन आमच्या देशांत पावलो आनी ताचे उद्देशी आमकां घोडये देवाक आमी ओळखूंक पावल्या. देखून आयज देवाक आर्गां दिवया आमच्या बायगोंता पासत. आयज आमच्या करमणीची इगोज भाव भयणी आयिल्ले आसात, दुसरे यान्नीक आसात,
तांची गोळे शेड्यो तांचे बरोबर आयल्यात सगल्या यादनीक आयल्यात तांच्या शेड्यां पासत भागून तांच्या मागुया अदीक आनी अदीक आमचो भावार्थ देवाचेर घट जावं दुसरो लोक कोण आयिल्लो आसा तांचे खातीर आमी मागुया आमचो पानेच करून पाजे बरो ना ताका ताचे पासून ताणें मीस करूंक जाय आसलें वा दवरलो घरबालो येवंक ना कित्याक तो बरो देखून ताचे पासून मागुया आनी सगल्या आमच्या गोंयच्या ड्रेसा पासून मागुया आयज संवसार फान कितें आयज येसपुसांव बरें जालां म्हूण दुबय बरो जालां तें न्हय बेश्टें ट्युरिस्ट कशें पूण आमचें येसपुस जावं धर्मीक तातूंतल्यान आमकां ह्या बागणोवनी कितें तरी धर्मीक वाटेन आमकां मेळूंक जाय आमी ट्युरिस्ट कशें न्हय पूण हें आयज सरकाराकूय आमी दिन वाचूंक जाय आनी आमचे कमिटी आतां कांय दिन वाचूंक जाय पूण समजा सरकार बरें केलें म्हूण 1% बरें केलें जायत पूण गोंयचें आमी पळयलां हें निसंचण जाता तें देखून गोंय साहेबा लागीं मागुया तांच्या गिन्यान उजवाड दिवून आनी 1% बरें केलें म्हूण आमी नाचचें न्हय 19 बरें ना तें बरें करूंक वा आदी बरें आसलेलें तें इबाड केलां तांची उजवाड मागुया आनी आदलें आमचें गोंय 5वें गोंय आसलें ग्रिनरी आसलें नव्यान आमकां फाव करून हें सगलें राजकारण चलयें तें उजवाड आमी मागुया आमी ताच्यो शेडयो जेजूच्यो गोळे आमी पयस गेल्या आमी ताचे गोळे शेडयांनी हें गोंय गोळे आमी बसटायलां देखूनच हे मिसाल सुरवात जी आमी पातकां केल्या गोंयच्या आमच्या मांयचेर आमचे श्रीचेर ही पाटकां उडकून घेवन ह्या पाटकांचें देवा लागीं हाका आमी भोगसणें मागुया आनी दूख धरून बराबर म्हणुया हांव पातकी सोपेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे सत बैगोन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर परवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somiaka krótko, somiaka krótko, krótko. Krista krótko, Krista krótko. मागे हांगासर तरेचे गांव एकठांय जाल्ले आसात ह्या बागोंद फ्रांसच्या पांयचे आयिल्ले आसात तांचे पासत आमच्या गोंयच्या देशा पासत सगळे आमचे चोले राजकारण चलयतात तांचे पासत भारत देशा पासत आनी आख्या संवसारा पासत जे झुजां चलतात जंय दुसरे चलतात बुट्टी येतात हें सगळें भोगां भारत देशांत गोंयांत भोगां आमी गोंयकारां हें मागुया भायगोंद फाटल्यावी जेजू लागीं मागून आमचें गोंय सांबाळ म्हूण देवा सगल्यांच्या रचणारा तुजी सोडून समेज मनशां खातीर म्हूण तुवें परगट केलाय इसवडून दिवंक येतल्या तुज्या पुताच्या जल्माची महिमा बगूंक संतोशान आमी तयार रावची कर
हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हजे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसालेमच्या खालसा कडेन उलोवयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस संपले, तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें. सगळ्या तिच्या कटेपणान सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता, अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. सगळी फालकी भरून येवन दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडून दी. सगळी उंच कडपां सपाट जमीन जावन दी आनी सगळीं लांब लांब दोंगराचे मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्या मनशा कुलाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. एक ताळो हुकूम दिता, परगट कर. आनी हांवें प्रतिपाल केलो. कितें परगट करूं? आख्खे मनशाकूळ म्हळ्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल बावता, पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. बिराती विणें बोब मार. जुद्याच्या नगरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बोलान सगळे आपल्या हातांत करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येतात. ताचे जैताची सगळीं चिनी ताच्या फुड्यान वेतात. मेंढऱ्या राखणो कसो तो आपल्या हिणांक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उखलता. तांकां आपले कांकेंत मारून व्हरता आनी पोरांक काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतोरें. देवाची व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. परतून म्हणुया, हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. नवें गीत रोचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोदगितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना गोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारोन ताचें. सबाब, हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पोरजांक कळोयात ताची कौतीक विजमितां. सर्वेस्पोर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताच्यान इतलें भेंद उरचें. जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं, उल्हासूं आखो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर, आयकून दी ताचो गोणगोण. जबाब, हो पळय तुमचो देव, बोळ दाखोवन तो येता. फळां सोयत पिकाळ जमीन,
बुरकुटू आनोंद बरीत, रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटू कुशाल बरीत, मुनसुबी प्रितुमीची सगळी नीत संवसाराची, पोजांची कोच्याक जोडटी परमेस्वर हो पळे येता. आमचो जबाब, हो पळे तुमचो देव बोल दाखोवन तो येता. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सोम्याचो दीस लागीं पावला, पळे आमची सोडवण करूंक तो येता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हंयान न्हंय दोंगराचेर सांडून हिंडांतली पेल्यान सोल्ल्या तिका सोडूंक वचचें ना? आनी हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या न्हंयान न्हंय शेळ्यां परस हिचे विशीं तो उदेक कुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलो इबाडत जाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयची वाचपा आमकां आमचें जिवीत बदलूंक आपयता, बरीं मनशां जावंक आमकां आपयता. आनी बरीं मनशां जावप म्हणजे कितें? सांत फ्रांसीस शावियरा भाशेन वायट जिवीत सोडून आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. आयचो सेवाधर्माचो विशय जावन आसा, देव आमकां सोदूंक येता, पातोक सोडून ताका मेळूंक या. आनी ह्या सेवाधर्माचो विशय जरी तर आमकां बरे भाशेन सोजमूंक जाय जाल्यार आयज शुभ वर्तमानांत जेजू क्रिस्त आमकां एक वपार सांगता. आनी ह्या वपारांतल्यान एक गवळी आसता आनी ताचे लागीं 100 शेळयो आसतात. आनी हे 100 शेळयो मदें एकलो शेळी सांडटा आनी हो गवळी कितें करता? तो त्या शेळ्याक सोदूंक वता. न्हंयान न्हंय शेळ्यांक तो सोडून तो ते एक शेळ्याक सोदूंक वता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत निमाणे वळींत आमकां जेजू अशें म्हणटा, तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलो स्वर्गार आसल्या तुमच्या बापाक नाका. तर भाव भयणीनो, हो शुभ वर्तमान आमकां कितें सांगूंक सोदता? शुभ वर्तमान आमकां एकूच मॅसेज दिता आनी ती मॅसेज जावन आसा की देव आमचो मोग करता. आमच्या जिवितांत आमी कोणूय जावं, कितलीं पातकां आमी करूं, केदलें व्हड आमचें पातक जावं, देव आमचो मोग करता. जेन्ना आमी आमच्या पातकाचें दूख धरून देवा सोरशी वेता, देव आमची सगळीं पातकां भोगसिता. तर भाव भयणीनो, आमी देवा सोरशी वचोंक जाय. जरी तर आमी देवाक नाकारता, देवाचो मोग नाकारता, देवाचें भोगसणें आमी नाकारता, देवान आमच्या लागीं कांयच करूंक जायना. कित्याक देवान जण एकल्याक एक फ्री वील दिलोलें आसा. आनी जरी तर आमकां साल्वार जावंक जाय वा आमकां साल्वार जावंक नाका, तें फकत आमच्या हातांत आसा. तर भाव भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी देवा लागीं मागुया की देवान ताची कृपा आनी आशिर्वाद आमचेर घालूंक. जायते फावटी
आमी आमच्या जिवितांत नदर मारीत जाल्यार आमकां दिसता की हांवें म्हज्या जिवितांत एक व्हड पातक केला आनी ह्या पातकाक कसलेंच बोगसण येना तर कसलो फायदो देवाचो हरशीं वचोंक. तर भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत व्हडांतलें व्हडलें पातक देवाच्या मोगाच्या समुद्रांत जावन आसा एक ल्हानशी वस्त. आनी आमी आमच्या जिवितांत सदांच उगडास दवरूं जाय की देव सदांच आमच्या सांगाता आसा, तो आमचो मोग करता. आमी फकत ताचे सोशी वचून बोगसणें मागूंक जाय आनी देव आमची सगळीं पातकां बोगसिता. तर बाब भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवा लागीं मागुया की देवान ताचे आशिर्वाद आमचेर घालूं आनी आमी आमच्या जिवितांत बरीं मनशां जावंक आनी देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक. आमेन. उभी रावया. आतां आमची थोडी मागणी ह्या बऱ्या घोवळो ताची जी जोत्मीक वाटेन जावं आमकडे गरज आसा पवित्र सभे पासत गोंयचे पवित्र आमचे बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजू बरे गोवल्या भाशेन पवित्र सभे अदीक करून वायट जिवीत जियेतल्या सवे आपलो हुस्को आनी मोग दाखोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सेवेत चाकरेचे मनान आनी भेदभाव करिनासतना समाजान नीत, शांती आनी एकचार बांदूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. ह्या क्रिस्तानाच्या काळांत आमी सगळीं वायट सोडून दिवन दर दिसा जागृतायेन जेजूक भेटूंक फावो ती काळजा मनाची तयारी करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमी सगळ्यांनी देवाचो शीम मेर नासलोलो मोग आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी जिविताचे वागणुकेंतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुका आर्गांतान दिनवासता की ताचो पूत बरो गणी तुवें आमकां दिलो आनी ताणें आमकां भागोवन फाशीत एक बरो गवडी गोंयांत आमकां धाडलो. आमी ताच्या काल आसलेले सगळे शेडयांनी तरेतो धर्माचे मनीस आसतलेच आमी एकामेकाक समजून एकवटान जेवंक गोंयांत एक फामील कशी जेवंक तुजी कृपा आमकां दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
उबी रावया. म्हज्या भावा भयणेनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर परबेदारा देवा बापाक मानता तसलें जान म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. दयाळ बापा, खालत्या काळजांनी मागणी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्या कांयच फाव न्हय जाल्यारूय हे भेटोणे वरवीं प्रोत्सोन जावन आमच्या सोर गरजांनी काकुतीन तूं आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या शोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तूं किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावट आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विले वचोन पुण्य केलें आनी सासी तारोन दार आमकां उगडलें. हे वरवीं देव आमी आतां आशेतावटें तुवें बासायल्लें देणें तो वन परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेवतलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गीच्या सोल दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. Oparato Survespor Povrit Oparato Survespor Sorganição Sarborzal Uja Voi Bova Sorganição Sarborzal Uja Voi Bova Sorgi Tu causoi Sorves por a cena fri Et Sorves por a cena fri Et Sorgi tu causoi बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. Jesu आमी होऊंडो काता आनी कासेतले पियेता इतले पाटी तू वैभवानीसो आमी तुझे मरण वरगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुरगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीपणी मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्खा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचे पोती भाग्योन जुसे, भाग्योंत दोन भुतांक, भाग्योंत फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तो जेजू वरवीं तोच जेजू सांगाता तोच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वैदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासना. जेजू बरो गवडी उंट्याचवान आमच्या मदें आजीत जालो आसा. आमी ताचे शेळयो ताका शेवून आमचे शेळयो एका म्हाज्या मोगान जेवन ताच्या पावलांनी चलून आनी आमी गोंय खंयच्याय धर्माचे म्हणजे एकवटान जेवं आनी वेगळो जाय पयस करूं गोंयच्या देशा पासत आमी वावरूंक हो देश आमकां अदीक अदीक आमी कितें करूं ही जबाबदारी आमी पाडूंक आमच्या बाब म्हणटना ही कृपा आमकां मागुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां काडणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओत्तरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर पातकांतली चटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या सिसांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय
राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे समय आसूं. एकामेकाक शांती देवया. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढोले आमची काकृत कर. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढोले आमची काकृत कर. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढोले आमकां शांती दी. वासाचो बरो गवडी आपल्या श्रेयां खातीर जिविताचें बलिदान केलें. आमी ताच्या शियांनी ताच्या पावलांनी चलून हेंच करूं आयतो जेजू उंड्याचवान आमच्या काळजांत येता. ताका शोंक आयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यां घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यां घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the side of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिज्म संस्कार घेतलेला आहे तानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमचो सुमी आमच्या काळजांत आयला. आपले कुरपेन ताणें आमकां बोल्ल्यान. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ह्या वर्त्या देण्या खातीर ताका आर्गां आनी दिनवासुया. उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पसोनाक तुवें दिलांच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगटाच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचें जानवाईन मोल करूंक आनी स्वर्गीच्या देण्यांक लोडूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. आयज मिसाची भेट समारंभलेल्या पाद्री रेमिता कुटिनो हांकां तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी केल्लेल्या फादर जॉलेफ रिबेरो हाका आमचे दिनवास. तशेंच आमचे दिनवास बलिदानान वांटो घेतलेल्या दुसऱ्या याज्ञिकांक. आमचे दिनवास गायन पंगडाक. बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे बरी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5, 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेक पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून तुमी तें करचें. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 3:30चे मीस समारंभता CCR कॅथलीक कॅरिझमॅटीक रिन्युअल. आयज भोवश्रेश्ठ ऑजवर्ल्ड कार्डिनल ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. Today, His Eminence Oswald Cardinal Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. फाल्यां 12:15 कोंकणी भाशेन मीस आसतलें जे Our Lady of Lourdes School उतोड्डा समारंभतात. डिसेंबराचे 13वेर मद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप भोवमानेस्त जॉर्ज अँथनी स्वामी दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 13th of December, Most Reverend George Anthony Sami, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. ह्या दिसांनी डिसेंबराचे 4 तारखेथावन जानेराचे 5 तारखेर पर्यंत एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेंत लिटरची डेस्काच्या फाटल्यान वो बासिलिका कंट्रोल रुमांत त्यो तुमी घेवं येता. ह्या पुस्तिकेचें मोल 20 रुपया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या गुण्या भाशेन सेवेची मोगाची भोगसण्याची आमी गोवायजून शांतीन तुमकां धाडटा. बागिवोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं सांगाता म्हणया. बागिवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय.
ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतेन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन. Soy